म्हणजे CP सरान आणि काउन्सिलर मॅडम आसा तेंच्यानी एक इनिशिएटिव्ह घेतलो इन एसोसिएशन विथ आमचो रोलंड मार्टिन गोवा केंद्र आमचो हेजो कन्वेयर आणि स्टुडंट्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट हायस्कूल तितून मागीर एक रॅली म्युनिसिपल हायस्कूल सो तितून आमी एक रॅली ऑर्गनायज केली अवेरनेस आनी तितून स्लोगन्स दिले लोकांक स्लोगन दिले सो दॅट लोक आसा तितून मातशे रिस्पॉन्सिबल रावचे रिस्पॉन्सिबल रावन ट्रॅफिकाक स्वताक आणि सेफ रावपाचे सेफ गाडी चलोवपाचे आणि सेफ दुसऱ्यांक गाडी चलोवपाक आणि जगपाचे अशें आमकां एक मेसेज दिला भुरग्यांक ल्हान भुरगे मेसेज दिता तितून तांकांय कळटा की रोडाचें कितकें म्हत्व आसा म्हणून सो हो सेफ्टी वीक खाली विकाचो ना हो कंटिन्युअस प्रोसेस सो आमी एक्सपेक्ट करता लोकां कडेन की तुमी सेफ चलया हेल्मेट घाला हेल्मेट यूज करा टू व्हिलरचे बोथ ऑफ देम आणि सीट बेल्ट मोबाईल यूज करनाका नो ड्रंक ड्रायव्हिंग आणि टू एदर टू द स्पीड आसा ती जितके स्पीड दिला तेच स्पीडीचेर तुमी चलया ओवर स्पीडिंग करनाका हितून सगळ्यांची सेफ्टी आसा तुमची आनी स्वताची सेफ्टी हे चालू 6 ते 12 तारीख मेरेन आसलो आणि हो आयज आमच्या मुरगांव म्युनिसिपालिटीन घडोवन हाडलेलो आसा तो इनिशिएटिव्ह आमचे काउन्सिलर श्रद्धा महालेन ते लीड केला थँक्स टू द मार्टिन सर ऑल्सो DYSP सलीम तुम्ही जाणा आसतले हे गोंयान आजकाल आतां सलीम सरान सांगले 200 एक्सिडंट जाले म्हणून 200 मरण पावले तरी आणि 200+ इंजरीज जाले फटल एक्सिडेंटान अशें म्हाजें कितें आनी कोण तुमकां बरो सांगपी ना कोणाक जाता ताका कळटा म्हाजोय भाऊ एक्सिडेंटान एक्सपायर जालोलो पण तो हेल्मेट घालून म्हाका एक्सिडेंट जालो ते कारण आमकां कांय मेळोंक ना पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां लोकांक भुरग्यांक तेंच्या पेरंट्सांनी जे 16-17 वर्साच्या भुरग्यांक जे गाडयो दिवपाचे न्हू आणि आमी 4 महिने पयलीं आव्हान केलें आमच्या आमदारांनी सांगलें कोण तर धरता ताका कोण पुलीस धरता तेणी आमकां फोन मारचो न्हू आणि इवन हांव म्हणटा कोण ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग विथआउट हेल्मेट विथआउट लायसन्स कोण धरता खंयच्याच आमदारान आमच्या मुरगांवच्या आमदारान तांकां सपोर्ट करचो न्हू असले सपोर्ट करीत जाल्यार ही क्रायम वाडटली आणि ते चलयता पूण दुसऱ्यांक मारून वयता ते म्हण तो आनी एक भंय आसता म्हणून हांव इतलेंच मागता सेफ्टी इज फर्स्ट लायफ एकूचदां मेळटा आनी परत मेळना ते बऱ्या भशेन जगुया आमकां फाटीं आमचे कोण पोवपी आसता आमकां आमच्या फाटल्यान आमचो आवय बापूय भयण भाव आसता हे खंय तरी आमी खंय तरी थांबोवपाक जाय हे एक्सिडेंट खंय तरी बंद जावपाक जाय आयचो जो आमचो प्रोग्राम आसलो तो 6 ते 12 तारीख मेरेन जो रोड सेफ्टी वीक आसलो ते अवेरनेसा खातीर आसलो म्युनिसिपल स्कुलाच्या भुरग्यांनी आमकां परत बरो प्रतिसाद दिलो हेल्प केलो अवेरनेस क्रिएट करपाक तशें आमचे फेलो काउन्सिलर्स जे आहा तेंच्यांनी सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट केला आणि आम्ही आता एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतलं जसे दीपक बाईन सांगला एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतला की आम्ही जाता तितले आमच्या सायटीनसून लोकांक सांगपाक ट्राय करतली की ट्रॅफिक रुल्स जे आसा ते तेंच्यांनी फॉलो करचे ओबे करचे आमकां जर काउन्सिलरांक कोणी फोन केलो की आपल्याक सोड हे ते आमी तांकां खरेंच एंटरटेन करपाक ना अशें आमी कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतला आणि त्या डिसिजनाचेर आमी फर्म आसा सो लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी आपले रुल्स ट्रॅफिक रुल्स जे आहात ते फॉलो करपाचे फायन दिवपाची गरज पडची ना हेची काळजी घेऊन जर आपण सगळे हेल्मेट घातले सीट बेल्ट घातले जाल्यार खरेंच फायन दिवपाची गरज पडची ना आपल्या जिवाची काळजी आपण घेवपाची आता एका घरान 2-2, 3-3 गाडयो आसाच पूण गाडयो घेताना त्या बरोबर आपण ते गाडया प्रती आणि रस्त्या प्रती लोकां प्रती आपले जे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहा आपण एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून आपण गाडी कशी चलोवप ही लोकांनी त्याची काळजी घेवची खबरदारी दवरची आणि रोडाचेर आपले गाडयो चलोवच्यो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा सेफ्टी वीक चालू आसा आणि आमी खंयचो तरी काउन्सिलर आणि आमी काउन्सिलर हांगा चेअरपर्सन आसा आमी सगळे कलीग काउन्सिलर आसा आणि आमी हांगा ट्राफीक मॅनेजमेंट घेता आणि आमी कायदो करता सिटीन आमी एक रूल करता ज्या जाग्यार नो एंट्री करपाची ज्या जाग्यार एंट्री करपाचें नो पार्किंग करपाचें पार्किंग एरिया आमी स्वतान आमी हें करतात सो हांव सांगूंक सोदतां एक आमच्या तुमच्या माध्यमांतसून की आमी हो रोड सेफ्टी वीक करता की लोकांक एक अवेरनेस हाडपाक आमी जे कायदे करतात आमचो सरकार जो कायदे करतात आमचे ट्राफीक मॅनेजमेंट जे कायदे करतात आमचे चेअरपर्सन जो कायदे करतात ते आमी मोडपाक जायना आमी स्वताहून समज आमी काउन्सिलर आनी आमी समज कायदे मोडलो जाल्यार आमी खंय तरी फेलियर वयता सो आमी ऑलरेडी डिसायड केलेलो की आमी केन्नाच कायदो मोडचे ना म्हणून आनी कायदो मोडिना आमी वेरेज आमी मॅसेज पावूंक सोदता की जे कायदो मोडटा पळय तेंच्यांनी करपाक जायना म्हणून आयज आमी सगळे रोडाचेर आनी इनिशिएटीव घेतले आमच्या श्रद्धा महालेन ती हें करपाक लागून अवेरनेस हाडपाक लागून आनी ही अवेरनेस इतलें सांगूंक सोदता की आमी जेन्ना काउन्सिलर आसता इलेक्ट जाता आमी एक 3-4 हजाराचे प्रतिनिधी आसता एक काउन्सिलर
एक आमचो चेअरपर्सन जाल्यार आख्ख्या पूर्ण 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रतिनिधी आसा. आमी बारीक पळयता की जेंकां कोणी हेल्मेट दवरलेले ट्राफीक पुलिसान धरतात आनी धरतकूच ते फोन करतात, कावन्सिलराक फोन करता, मातसो म्हाका धरला पळयात रे. हे करपाक जायना. आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेले, आमी खाली कावन्सिलरान डिसिजन घेतलेले आहा की आमी असले एका एंटरटेन करचे ना. जे कोण फोन करता बाबा आमी हेल्मेट घालून आमकां धरला मातशें तेका पुलिसाक सांग मरे, आमी सांगचे ना. आमी ऑलरेडी पुलिसाक असो कमिटमेंट दिला की आमी तुमकां फोन करचे ना की बाबा कोणाचें हेल्मेट. हांव म्हाजो स्वता सुद्दां भाव समज हेल्मेट घालनासतना थंय गेलो किंवा बॅड लायन आसा त्या तालाव पडलो जाल्यार अवश्य तालाव भरपा लावपाचो. आयज आमचे मर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील आनी मर्मुगांव हायस्कूलचे भुरग्यांनी सगळ्यांनी आयज रोड सेफ्टी वीक अवेरनेस प्रोग्राम केल्लो आसा. हो अवेरनेस प्रोग्राम 6 तारीख ते 12 तारीख म्हणल्यार आसा. सो आमचे चेअरपर्सन, म्हाजे कलीग कावन्सिलर श्रद्धा माले तेणें इनिशिएटीव घेतला. तशें आमचे DYSP, आमचे सगळे कावन्सिलर येयले आनी आमचे सगळे भुरगे. आमी म्युनिसिपालिटी चालू केली रॅली. ते आख्खे पूर्ण आमी वास्को एक रावंड अवेरनेस प्रोग्राम केलो. एक रॅली काडली जे आमगे वास्को सांगपाक की जे आतां हे दिसांनी जे एक्सिडेंट बी घडला, तुमी पळय गोंयांत कितले एक्सिडेंट जातात, दिसान दीस 1 ना 2 एक्सिडेंट कंटिन्यू आसता. सो आमी एक अवेरनेस केला की लोकांक आख्खे वास्कोकारांक गोंयकारांक सांगपाक की तुमी हेल्मेट घाला, प्रॉपर जे सेफ्टी मेजर्स आसा ते तुमी यूज करा, तशेंच गाडी चलतना तुमी सेफ्टी बेल्ट यूज करा. Today's Road Safety Week awareness action here at Vasco. The reason we have collaborated with the Road Safety Committee of Mormugaon Municipal Council is to carry on the activity we started in month of May. The idea is to build up continuous awareness about certain things that have to be done. For example, the zebra crossings have to be used and used regularly. For that, improvement of the markings have to be done here. Secondly, we have to create a culture in Vasco for people to wear their helmets, ISI mark helmet and put a strap. Then we have seen many people are not wearing the co-passenger in front is not wearing the seat belt. See, this culture we have to develop. See, the husband is driving the car, wife is not wearing the seat belt. So these are very important personal decisions they have to take, and this requires continuous organization.